दिवचल म्हालातल्या मया, सुल्ल, पिळगांव आणि हेर कांय थारावीक वाठारांत पुर्वजाच्या काळांतराक सावनी वांयगण शेतां करतात. मये वाठारांतल्या हुपळी फोंडाक ही वांयगण शेती शेतकारांनी तरवो लावणीची कामां हातांत घेतल्यात. ही कामां निमण्या पावण्यार पावल्यात. पावसा खातीर लावणीच्या कामाक कळाव जालो, मात अंदू आतां मेरेनच्या हवामानाक पोषक आसा अशें शेतकाराचें म्हणणें आसा. काय ना म्हणल्यार आमचो आजो पणजो बापूय आसतना आमी शेतां लायली. ते आमी काय हें करूंक ना, बंद करूंक ना. जाता तो पर्यंत आमी शेतां करता. कळ्ळें. थोडे वाडले कित्याक सारें वाडला, सारें म्हारग जाला आनी उदीकूय झप करून लोकांक मेळना. पण हांगा थंय उदकाचो प्रॉब्लेम. थंय प्रॉब्लेम ना, थंय उदीक बरें आहा. कळ्ळें. पण हे वाटेन आतां हे एरियेक कितें म्हणटात? हे फोंडाक म्हणटा आनी उपळी हांगाच न्हू. ही ओपी फाटली आहा पळय तुज्या फाटल्यान तिका उपळी म्हणटा. आनी तुमी उबे रावले ते फोंडाक. आमी उबो रावला ते फोंडाक. पण सादारण हांगा टोटल हे दोनूय कडेन मग कितले शेतकरी वांयगण? एक वर्ष जाल्यार 100 जाता शेतकरी न्हू. आलतट पलतट करून. आनी वर्साच्या वर्सा लायता आमी. अंदू हवामान कशें आहा आतां सद्या? हवामान सध्या बरें आहा, पूण मातसो लेट जालो. लेट जालो. पावसा खातीर लेट जालो. कळ्ळें. म्हणजे आतां तुमी ही परंपरा कितली वर्सां जाली तुमची म्हटले? काय ना म्हणल्यार 50-60 वर्सां जाली मायत जातली रे. हां. पळय आमचो आजो पणजो आजो बिजो लाय, बापूय लाय. बापाय फाटल्यान आतां आमचे बापूय ना, आतां आमी हें करता. पण हे शेत जमिनीन जे वांयगण लायता ते अजूनय शेतकरी लागून शेतकार लायता. म्हणजे कोणी हें बंद करूंक ना. हां. गोंयचे शेतकरी ही कितकीशीच वर्सां आमी ही शेतां करीत येयल्लेले आहा आनी आतां सुद्दां सगळें काम चालू आहा. तेन्ना ही म्हाका दिसता कितें ही आमी शेतां वर्साच्या वर्सा लावपाची आनी ही आमची जी मयाची जी शेतां आहा ती आमी राखून दवरपाची. हो प्रयत्न करपाचो. कित्याक आतां फुडें कितें जाय सांगो नजो, पूण ही आमी शेतां आमची पुर्वज करून येयल्या, सगळे लोक म्हणजे आमचे जाणटे करून येयल्या. ती परंपरा आमी राखपाचें. सगळ्यांनी हातीन खोरी घेवन आपले शेताचें काम करचें. आनी हे एरियेक कितें म्हणटा? हे एरियेक म्हणटा अर्दा वाडा म्हणटा. आनी उपळी आनी उपळी म्हणटा. हांगा कित्याक येता? वांयगण लाव. केन्नाच्यान येता तुमी? आमकां जाले आतां 20 वर्सां. हां. वर्साच्या वर्सा येता. हो. पण हांगा काय म्हणजे कित्याक लागून येवप हांगा तुमी? आमी अशें कामच करता न्हू पोटाक लागून. म्हणजे कितले म्हयनो 1-2 म्हयने चलता काम तुमचें? हय चलता. तुमी कितलो लोक येतात? मी एकटोच येता. लोक तसे खूब आसत, खरें सेपरेट. पण जांबोटीच्या. हो तुमकां हांगासर काम करपाक लागून तुमी येतात. हो हांगासर सद्या वांयगण कंप्लीट जाली रे लावन. हो जायत येयले आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.